आयज आमी म्हापसा कदंब बस स्टँड नवीन बस स्टँडाचे हेजेर आमी आयज उबे आसा आनी हे बस स्टँडाचे बाबतींत उलोवंक गेले जाल्यार हे बस स्टँडाक लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवान मनोहर पर्रीकर आसतना आनी आमचो बाप लेट फ्रांसीस बाब डिसोजा आसतना 22,500 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलेलो आनी भितरसून जागो घेता आसतना 60% कमर्शियल केल्लो आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसतना जवळ जवळ 235 कोटीचो हो प्रोजेक्ट अप्रूव्ह आसलो. पूण आयज आमच्या शेतकऱ्यांची जमीन आनी आमच्या काही शेतकऱ्यांनी भितर आमकां एक कांय शॉपां मेळोवंक जाय म्हणून सरकाराक सांगलेले फ्रांसीस डिसोजा की आमकां भितर शॉपां जाय म्हणून. तेतूनसून ते आयज कांयच दिसना हांगा आनी जमीन सरकार घेता आसतना सरकाराक जाय म्हणून घेता आनी आयज पळोवंक गेल्यार म्हापशा शहराची आज परिस्थिती अशी आसा न्ही हे सरकार ह्या म्हापशा शहराक कोण वाली आसा असो कोणूच दिसना. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दिल्लीक आसा गोंयान आसा आनी भितरसून 235 कोटीसून 3 कोटी 20 लाख रुपया हे सरकारान म्हापशेकारांक हो बस स्टँड बांदून दिल्लो आसा. पूण आयज पळोवंक गेले जाल्यार आयज बस स्टँडाची परिस्थिती पळोवंक गेल्यार ती वॉल जी बांदलेली आसा न्ही ती वॉल बांदता आसतना 2-2 मिटर किंवा 2.5 मिटराचे तेंच्यांनी कॉलम काडूंक जाय आसले आनी तेजे वयर कॉलम काडून ताका स्ट्रेंथनिंग करूंक जाय आसलें. आयज ती पळयत तुमी आयज ल्हान भुरगो कसो केजीन शिकता आसतना ताका किंवा 4th-5th आसतना भुरगे शिकता आसतना इस्कॉलाचे तांकां असायनमेंट करूंक दिता आनी तांकां एक कितें तरी प्रॅक्टिकल करपाक दिता आनी तुमी कितें तरी घर बांदत सांगता. त्या पद्दतीन हेंच्यांनी ती वॉल बांदलेली आसा. वॉल बांदली जाल्यार पळयत जाल्यार कोणी अशी जर धुकली जाल्यार धुकलून पडटली. पूण आयज बीजेपीच्या सरकारान आयज जे कोण कोण सांगतात आमकां परत निवडून दिन यात म्हणटात जाल्यार हे एक्झाम्पल बीजेपीच्या सरकाराक हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा तर्फे ऑलरेडी जीएसआयडीसी हे दिल्लेले आहा मेमोरंडम व्हरून दिल्लो आसा. ते मेमोरंडम म्हटलेले आसा की हे काम जे आसा वॉल जर पळोवंक गेले जाल्यार बीजेपीच्या सरकाराचे आयज तुम्ही पळोवंक शकता बीजेपीच्या सरकारान कितें कसले काम चालू आहा ते कोट्यांनी रुपया जर तुम्ही खर्च करता जाल्यार म्हापशा शहरान येवन तुम्ही आयज स्पष्ट उदाहरण हे बीजेपीच्या सरकाराक आयज जे कोण दिल्लीसून येतात महाराष्ट्रासून कोण कोण येतात न्हू तेंच्यांनी सुद्धा हांगा ऑब्झर्व करपाचे आमी जे कितें करतात खरोखरच बीजेपीच्या सरकारान 4.5 वर्सांन काम जर कितें केल्लेलें आहा तर ही पावती म्हापशेकारांक दिल्लेली आसा. म्हापशेकारांक हांव विनंती करता आयज ही जी पेवर्स घातलेले आसा हे इंटरलॉक घातलेले आसा जेन्ना बशी जेन्ना 6 टायराची चलतल्यो हे बशी कितले टन आसता हे आरटीओक खबर आसा आनी बस ड्रायव्हराक खबर आसा आनी जर सरकाराक जर हे इंटरलॉक घालून हे आमकां म्हापशेकारांक फटोवपाचें आसा सपोज हांगा जर बस जर उबी केली एक आणि बस जर स्टार्ट जर केली बस जर स्टार्ट जर केली आणि बस स्टार्ट करता आसतना असो प्रॉब्लेम जातलो एका ड्रायव्हर जेन्ना काव मारतलो किंवा स्टेरिंग हालयतलो तेन्ना हे जाग्याच्या जाग्यारूच हे पेवर्स हे हालून वयतले. असले पेवर्स हे बस स्टँडाक घालपाचे नासता हे आमी सांगपाची गरज ना. पळोवंक गेले जाल्यार तेंची जाग्याची जे कन्स्ट्रक्शनाची पद्दत जर पळोवंक गेले जाल्यार ते पेवर्स घातल्यानूच सायज पळयात तुमी. हांव अशें म्हणीन हांव टिका कारणाशिवाय करिना डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय. जर आमचो जर पयसो सरकार आमचो जर पयसो जर सरकार जर खंयचे खंय परिस्थिती व्हरोन जर सरकार आमचो जर पयसो टॅक्स पेयरांचो पयसो जर पिड्ड्यार करता तर सरकाराक ह्या जो जीएसआयडीसीन जो कोण इंजिनियर जो आसा ताका हांवें झूड म्हणून ताका फोन केल्लो आनी सांगलेले बाबा हे काम अशें करूं नाका एटलिस्ट तरी कॉन्क्रीट घाला 15 सेंटीमीटर तरी कॉन्क्रीट घाला कितली तरी वर्सां येतली. आतां हो सरकार करतलो आनी वयतलो आनी फाल्यां येणारो सरकार जो आसा हो तेजे तकलेर थापटलो की आमी अशें काम केलां म्हणून तुमी रिपेर करीत रावात आनी तुमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे तुमी खंयचे खंय मोडात काय म्हणटा. तुमी तुमच्या सरकारान जे आज कितें केल्लेले आसा हे पयशे हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे आनी हे पळोवंक गेले जाल्यार तुमी पळयात हो तो पळयात तेंच्यांनी कावंटर केल्लो आसा. म्हाका खंय तरी दिसता खंय तरी आजरा महाराष्ट्राची स्टेटीन ल्हान गांवांन येयल्लेले सारखे आहा न्हू त्या आजराचो बस स्टँड कसो आसा निपाणीचो बस स्टँड कसो आसा महाराष्ट्राचो कर्नाटकाचे ल्हान ल्हान बस स्टँड जे आसा न्हू त्या प्रमाणे म्हापशान हे काम केलेले आसा. पळोवंक गेले जाल्यार वायपय मतदारसंघान तेंचो बस स्टँड पळयात कुंकळे वचून पळयात तुमी पेडणे वचून पळयात पूण ते गांव सुदारले पूण शहरान आमी आसोवन आमकां तरी लज दिसता. आतां आयज हांगा जर डेव्हलपमेंट आमी जर करता आतां सायडीक आतां आमचे म्हापशा रवींद्र भवन येवपाचे जे कुशीकूच येवपाचे आसा आनी शेतकऱ्यांक सांगून हेंच्यांनी शेतकऱ्यांक फोटोवन हेंच्यांनी कितें केलेलें आसा हे प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. आयज 22,500 स्क्वेअर मिटरान हेंच्यांनी बस स्टँड बांदपाक जाय आसलो. आतां तेंच्यांनी प्रोविजन कसले केलेले आसा शेतकऱ्यांक फोटोवन की व्हडली भव्य बिल्डींग बांदपाची केल्ली आसा कमर्शियल बिल्डींग बांदपाची केल्लेली आसा.
ही कमर्शियल बिल्डिंग बांधपाची जर आसा हे कोणाच्या टर्मान असली हे कित्याक लागून करूंक ना. हे 235 कोटी पैकी 3 कोटी 20 लाख रुपया म्हापशा शहराक कित्याक लागून दिलेले आसा. एक्चुअली हांव जर त्या जाग्यार आसलो हांव नाकाच म्हणटा आसलो हे आमकां नाकाच म्हणटा आसलो बस स्टँड आसलो. आहा तो बस स्टँड बरो आसा न्ही, पण आता हांगा येणारे जे पब्लीक जे आसा, येणारे जे आमचे टुरिस्ट जे आसा ते हांगा म्हापशा शहरा कडेन पळोवन कितें म्हणून सांगतले. आणि जे आयज बीजेपीच्या सरकारान जर म्हणटा न्हू आमकां तुम्ही परत परत निवडून हाडा जर म्हणटा जाल्यार म्हापशा शहरांतले हे फर्स्ट उदाहरण आसा. बीजेपी सरकार कित्याक लागून नाका तो आमकां. तुमचेकडे सरकार दिल्ली जर आसा, गोंयान तुमचेकडे सरकार जर आसा, तुमचेकडे पैसे जर आसा, आमकां 3.5 कोटी दिवन म्हापशान कित्याक लागून तुम्ही फटयतात. ह्या पेक्षा आमकां तुमचें बस स्टँडूच नाका न्हू. आता पेवर्स जे आसात न्ही हे कंपाउंडाचे भितर घालपाचे असतात. हे व्हडले असे जे आसा न्हू तेजे पेवर्स घालपाचे नासता, वॉकिंग ट्रॅक आसता ताका घालपाचो असता. आणि आता पळोवंक गेल्यार बस स्टँडाच्या भायर फुटपाथीचेर पेवर्स घातलेले आहा. तेजी परिस्थिती तुमी पळोवंक शकता की चलताना मनीस जर पेवर्स जर भितर जर वयता, गाडी वचना फुडें, बस वचना फुडें, हे पेवर्साची परिस्थिती कितें आसतली. हांव म्हापशेच्या आमदाराकडे जो मागता आणि बीजेपीच्या सरकारान जे ऑब्झर्वर जे येतात हे म्हापशाचे उदाहरण अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. 4.5 वर्सांनी यांच्यानी कांयच करूंक ना. आणि प्रत्येक दारान जर वयतलो म्हापशेकारांच्यानी बीजेपीचे कोण तरी वयतले तेन्ना म्हापशा शहराची हे बस स्टँडाचे उदाहरण तांकां राहत. 4.5 वर्सांनी तुमी कांयच करूंक ना म्हणून लोकांच्या दारान वयतले सांगपाक आमकां परत 6 म्हयन्यांनी परत आमकां चान्स दियात का म्हणून. तुमकां आमी म्हापशा शहरान बीजेपी येवन कितकी वर्सां जाली, बीजेपीचो सरकार येवन, बीजेपीचो MLA, बीजेपीचो मिनिस्टर हांगा CM येतात, येयल्ल्या वर्सां सांगता आपूण लक्ष घालता म्हणून. हेंचे कडेन सर्वसाधारण हेंचे रस्त्याचें काम जावंक शकना, टायम टू टायम उदीक दिवंक शकना, टायम टू टायम हे लायट दिवंक शकना. ते डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत गेलेले हे उदाहरण आमी तुमकां दिता की म्हापशा शहराची आयज हेतून सुदारणा जावपाक जाय. पेवर्स हे घालचे पयलीं हेंच्यांनी काडपाचे आणि हेजेर कॉन्क्रीट घालपाचें. आणि वॉल जी ती बांदलेली आसा न्हू केन्नाय कोणाचेर पडोंक शकता. बस भायर सरता आसतना सुद्धा बस जर लागलीच जो कोणसो न्हू ते मोडून पडटा आनी तेच्या सायडीक जो कोण उबो आसा न्हू तेजे तकले पडोन ही कितें दुर्घटना जावपाची शक्यता 100% आसा. तेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ बीजेपी कडेन हांव मागता जो सरकाराचो पयसो जो येता न्हू हे इन्फ्रास्ट्रक्चराक जर इतलो जर पयसो मोडटा तर हेचेर आनीक जर 4-5 कोटी जर आनीक जर खर्च केल्लो जाल्यार खंय तरी मातशी सुदारणा जातली जातली. तरी चान्स आसा. आमी गोंयान आसून आर्किटेक्चर जो आसा हो GSRDC जो तेणी तरी विचार करूंक जाय आसलो बाबा म्हापशा शहराचें आपूण तरी बरें काम करूंक जाय, बरो डिझायन करपाक जाय. एटलीस्ट दुरीक तरी तुम्ही कंपाऊंड वॉल तरी सारको करून दिवंक जाय आसले. कितें करून दिल्या ती जेल जी आसता न्हू आगवाद जेल तुम्ही पयला आसतली त्या प्रमाणे हेंच्यांनी कंपाऊंड वॉल केलेलो आसा, तशी फेन्सिंग केलेली आसा, ताका तरी हायट ताका खर्च केलेलो आसा. खर्च खंय करूंक जाय जे शहराक जे सौंदर्य दिसपाक जाय, ब्युटिफूल दिसपाक जाय. पूण गेल्यार म्हापशा शहराची परिस्थिती हे आजरा, गडिंग्लज, महाराष्ट्रान जी ल्हान ल्हान गांवां जी आसा न्हू तेजे कडेन आमची तुलना केलेली आसा. आणि बीजेपीच्या सरकारा कडेन आमी गोंयकारा कडेन मागता बीजेपीच्या सरकाराक अशें जर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तुमी विचार करात. देव बरें करूं.
आसा